महाराष्ट्राच्या शिमेक जोडपी नानोडे ते दोडामार्ग रस्त्याचेर सध्या कोयराची गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। वचत थंय रस्त्याक अशी कोयर साशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। हो रस्तो लाटंबारसे पंचायतीच्या कार्य वाठारात येता। मजगती ह्या प्रकाराचेर आळाबंद हाडपाक खर पावलां उखलतले अशें लाटंबारसेच्या सरपंचान स्पश्ट केलां। आव्हान करून लोक आयकाना आमचे, स्पेशली गोवा राज्याचे। तेन्ना लोकांक एक विनंती आसा की हो कचरो आसा पळय, ही आयची एक जशी सर्विसेची बेकारीची जसो एक टेन्शन वाडला सरकाराक, तसो कचऱ्याच्या संदर्भान टेन्शन वाडलेलें आसा। आनी आयज पळोवंक गेले जाल्यार लोक कमीत कमी 5 लाखाच्या वयर जेची किंमत मार्केट अशे गाडयेन कचरो हाडटा। आनी आमचो कितें आसा, आतां आमचो बाउंड्री गोवा महाराष्ट्राचे कनेक्टेड आसा पळय, ती पेट्रोल पंपा कडल्यान स्टार्ट जाता अप टू डॅम किंवा हे सायडीन अस्नोडा येता अप टू नेस्ले। अशी वास्ट एरिया असल्या कारणान VIP लोक जे लक्झरी गाडयो घेवन येता ते लोक गाडयेन हाडून कचरो उडयता। आनी आतां आमी एक पंचायतीन अशें अवेरनेस लोकांक केल्लें आसा। काही कारणांक लागून आमी सध्या 1 म्हयन्या खातीर आतां मातशे आमचे स्टाफ सिकनेस ताका TB किंवा एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान टेम्पररी दुसरो स्टाफ घेतला पळय, ताका तितली ट्रेन नसल्या कारणान मातशे गांवचो कचरो लागीं करपाक आमकां मातशी एक अडचण जाल्ली आसा ह्या म्हयन्या फुडें। पूण फाटलो जो स्टाफ आसलो तो बरो आसलो आनी आतां तेचे परत जे आमी स्टार्ट केला पळय ते टेम्पररी घेवन, पूण ताका कनेक्ट आमी परत ओल्ड स्टाफ आसा ताकाय घेवन फूल फ्लॅश गांवची जी कचऱ्याची जी समस्या आसा पळय गार्बेज, ती आमी लोकांची प्रायोरिटी बेजाचेर सॉल्व करतले। त्या बरोबर जे भायले लोक लक्झरी गाडयेन जो चलताना गाडी थारोवन जो वास्ट एरिया म्हणजे नियर बाय RTO किंवा आमचे नागोबा देवळा कडल्यान किंवा नेस्लेच्या सायटीक जे लोक आतां सॉफ्ट ड्रिंक म्हणा किंवा अल्कोहोलीक म्हणा जे कॅन उडयतात ते जर इन केस सांपडले जाल्यार एज पर गोवा गव्हर्मेंटा एक्टान जशें आसा 5,000 ते 25,000 पर्यंत फायन, ती फायन घालपा खातीर आमी डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेतले। डेप्युटी कलेक्टराचें अप्रुवल घेवन त्या लोकांच्या गाडयेचो नंबर जेन्ना नोट जातलो तेन्ना बाय RTOचो हेल्प घेवन त्या लोकां पर्यंत आमी लेटर पावयतले आनी तांकां त्या प्रमाणे फायन फारीक करूंक लायतले। महाराष्ट्राचे शिमेक तेकून आशिल्ल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारात सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा। दोडामार्ग गेट ते अस्नोडा मेरेन वचपी रस्त्याचेर वचत थंय कोयर साचिल्ल्याचे नदरेक पडटा। हो कोयर चड करून ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोक उडयतात कस्मास आसा। जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पर्यटना खातीर येवपी चडशे पर्यटक चलते गाडयेंतल्यान प्लास्टिकच्यो बाटल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो रस्त्यार उडयतात अशें पंचायतीचें म्हणणें आसा। ह्या कोयराचेर आळाबंद हाडपा खातीर फावो ती उपाय येवजण करतले। गरज पडलीच जाल्यार दंडात्मक कारवाय करपाक वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी पंचायतीच्या सरपंचान दिल्ली आसा। आतां पळोवचें पडटलें ह्या रस्त्या वयली ही कोयराची समस्या केन्ना सुटावी जातले ते। गोमंतक TV खातीर लाटंबारसेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।